प्रश्नकाला सुरुवात करूया. स्पीकर सर, तारांकीत प्रश्न 5A हातून भितर चुकून ब्रॅकेटेड हातून 28/3/2013 बरयला. इन द एक रिप्लाय इट शूड बी 28/2/2013. चुकून त्या टिपोग्राफिकल एररान 28/3 सकयल बरोबर आसा, फक्त एकाच जाग्यार 2 तारीख 3रो म्हयनो दाखयला. आणि स्पीकर सर, अंडर रूल 49(2) च्या प्रमाणे unstarred LAQ number 6 may be permitted to be postponed to 9th of April 2013. तारांकित प्रश्न क्रमांक 1 पोस्टपोन झाला. पोस्टपोन क्वेश्चन माझा पोस्टपोन प्रश्न घेऊया. पुढे धुकलेले प्रश्न तारांकित प्रश्न श्री 6B श्री प्रताप सिंग राणे आणि श्री विश्वजित राणे. Question, postpone question 6B. उत्तर प्रिंट केला त्याप्रमाणे. So, here, whether the murders and rapes, this is something that is to worry about. Last, it has given a collective statement of 2012 and 2013 also. What I wish to state here, that heinous crimes are taking place all over the state. Will the government take immediate steps? Now, recently there was a rape case in Delhi. There is a rape case in Vasco of a small child. Now, this is something is going wrong somewhere. Will the government take sufficient steps, and what are the steps they have taken to prevent further such happenings? सर, क्रायम, हिनियस क्रायम खंयची आसूं, तातूंत चड हिनियस क्रायम आनी बायलां आनी भुरग्यांच्या विरुद्ध आशिल्ली क्रायम ही डेफिनेटली सरकारान कंट्रोलान हाडूंक जाय आनी ताजे खातीर सगळे प्रयत्न करूंक जाय. पण हांव थोडेशे सभागृहाच्या नजरेक हाडूंक सोदता की एकदां स्टॅटिस्टीक कशें हें आसता तें. पोरू रिपोर्ट जाले पेपराचेर की 55 रेप जाले म्हणून गोंयांत 2012. म्हणना फुडें आमी पूर्ण रिसर्च केलो, जशें ऑनरेबल मेंबरान म्हणलां, ऑपोजिशन लिडरान, की ताजे सगळे डिटेल एनालिसीस केलें. आनी एनालिसीस करतकच आमकां अशें लक्षांत आयलें की पोरूच्या वर्सान ज्यो केसी रिपोर्ट जाल्या तांतल्यो 18 केसी ह्यो 2 पासून 1990ची सुद्दां एक केस पोरू रजिस्टर जाल्या. म्हणजे 90ची केस एक आसा, 2000 सालांतली एक केस आसा, आनी 2008, 9, 10, 11 अश्यो मेळून 18 केसी भितर सांपडल्यो. म्हणजे ज्यो रजिस्टर 2012 जाल्या, पण प्रत्यक्षान घटना घडलेली 1 वर्स ते कितलींशीं वर्सां फाटीं. आनी म्हणून स्टॅटिस्टीक ह्या उत्तराक प्रश्नाक दिता आसतना आमी दिल्ल्या की 2012 37 केसी जाल्यो. 2013 अजून पर्यंत ज्यो केसी रिपोर्ट जाल्या तांतल्यो 4 केसी ह्यो 2012 जाल्ल्यो 13 रिपोर्ट जाल्या, डिलेड रिपोर्टिंग. सो 41 केसीस सो फार हॅव बीन फावंड टू हॅव हॅपन्ड इन 2012. आतां ते आंकडो घेतकूच म्हाका अशें लक्षांत आयलें की ह्यो केसी जरी सुबेज आसल्यो तरी सुद्दां फाटल्या वर्सांनी गेल्या 4-5 वर्सांचे आंकडे पळयत जाल्यार 2009 48 आशिल्ल्यो, 2010 ह्यो सगळ्यो घेतल्यो जाल्यार 40 जाल्यो, 2011 फुडें रजिस्टर फाटल्यो जाल्ल्यो घेतल्यो जाल्यार 40 जाल्यो, आनी अंदू 41 जाल्यो. म्हणजे आंकडो सादारण 40च्या आसपास आसा. ह्या 40 सुद्दां 18 केसी अश्यो आसा की दे आर टेक्निकली कन्सेंट ऑब्टेन्ड बाय डिसीट. म्हणजे फोटोवन चलये मनशा कडच्यान किंवा बायल मनशा कडच्यान कन्सेंट घेतला. इट बिकम्स रेप, बट द कन्सेंट इज बेजिकली लग्न आता म्हणून सांगून किंवा आनीक काही कारणामुळे दॅट ऑल्सो इज रजिस्टर्ड एज अ रेप.
बट दे आर इव्हेंट्स ऑफ ओवर अ पिरियड ऑफ टायम जाका आमी खोटें आश्वासन दिलें लग्नाचें आनी सेक्स केलो आनी मागीर आश्वासन तोडलें म्हणून मागीर रजिस्टर जाल्ल्यो केसी अश्यो 18. त्यामुळे पयलीं म्हणजे खूब मोठें प्रमाण आसा अशें म्हाका दिसना. म्हणजे हांव नॅशनल क्रायम सिनारियो पळयतालो तरी सुद्दां म्हजें मत अशें आसा की हाचे पेक्षाय कमी जावपाची आवश्यकता आसा क्रायम, पर्टिक्युलरली थेफ्ट क्रायम आनिकूय कमी जावंक शकता जर पुलीस अलर्ट आसले जाल्यार. 2-3 प्रश्न निर्माण जाल्ले. एक म्हणजे पुलीस फोर्स गेल्या 7-8 वर्सांनी जाय तितलो फिडीन जावन ना मुनाकच्यान. प्रमोशनां बी कांयच जावन नासलें. आतां प्रमोशनां करतकच सकयल हवालदाराचे पोस्ट सगळे खाली आल्या. दॅट सिलेक्शन इज इन द फायनल स्टेज and probably will be completed sometime in April. So in next between 4 to 6 months we should have enough manpower at different police station to control. दुसरो आमी कितें करूंक सोदता क्रायम सुरवातीक मोठ्या पुलीस स्टेशनान क्रायम डिटेक्शन इज बींग सेपरेटेड फ्रॉम लॉ एंड ऑर्डर. व्हडल्या पुलीस स्टेशन म्हणजे मडगांव पणजे कोस्टल पुलीस स्टेशन म्हापसा प्लस कोस्टल पुलीस स्टेशन फोंडा प्लस अशे एक 7-8 पुलीस स्टेशनांनी 2 PI करूंक सोदतात की ज्यातून क्रायम डिटेक्शन जें आसा इन्वेस्टिगेशन इज सेपरेटेड फ्रॉम लॉ एंड ऑर्डर. म्हणजे डे टू डे रुटीन मॅटर्स जे आसा डिप्लॉयमेंट ऑफ पुलीस आनी ह्यो सगळ्यो गजाली एका सायडीक काडूंक सोदता आनी क्रायमचें इन्वेस्टिगेशन दुसऱ्या सायडीक काडूंक सोदता. ही एक सादारणशी आमी हें केल्लें आसा. बीट कॉन्सेप्ट इम्प्रूव केला. 7 संवादाच्या मार्फत काही फीडबॅक मेळटा आनी बेटर इंटेलिजन्स इज द बेस्ट सोल्युशन फॉर any crime detection. Mr. Speaker, sir, my question was not regarding statistics. I quoted Delhi and I quoted Vasco. A heinous crime against little innocent children. This is what worries us. And it is here. If such crime has been committed, please refer it to the fast court, even if they are pending, so that there is a fright. I just want to, I'm not praising what the past government or previous colonial government, but unfortunately the crime was treated very seriously in those days. People used to keep their houses open. It was a bad omen to close the front door of your house or put bars in your house, windows having bars, etc. You might even still go at Fontaines, your own constituency, and see people have no bars. They have got old windows. You see, it's old houses. So, because there was a fright that there would be strict punishment, they would be deported. Sometimes people are deported to Diu, not here, just to Diu. There was a big prison there. So, here we have to have strict punishment even for small children. They are not sparing. This is something new that we are hearing, and I think that is what I want to know from the minister. What action you are going to take or what action you have taken? Speaker sir, वास्को आनी खंयचे म्हणले तुमी? वास्को जाल्यार पणजे Delhi. दिस मास्तरान केलें. And Delhi. दिल्ली हांवें म्हटलें वास्को एक म्हणले आनी दुसरे वास्को जाली ल्हान भुरग्याचेर हें केलें. हय आनी परत हांगा शाळेच्या मास्तरानूय केलें. वी मस्ट स्पिकर सर शाळेच्या मास्तराच्या संदर्भातलो विशय आसा तो म्हाका दिसता आमी डिस्कस करूं नये. भाऊ मातसो बेगीन रिपोर्ट दी. हांवें पयरूच सांगलें की ताजो रिपोर्ट येतकच हांव जाय जाल्यार आमदाराक ओपोजिशन लिडराक दाखयता. इट इज नॉट एक्झॅक्टली अ report which I can lay on the table of the house. तातूंत भितर रेप हो भाग आसा पण रेप भागा बरोबर आनीकूय कितें गुंतागुंती खूब आसा. त्यामुळे म्हाका दिसता ती सगळी गुंतागुंती पुलीस कावन्सिलर्स आनी सोसायटी ह्या तिगांनी पळोवपाची आवश्यकता आसा. म्हणजे सोसायटी फ्रॉम एंगल ऑफ वॉट आर अवर व्हॅल्यूज एंड हाव वी आर कमिंग डावन ऑन व्हॅल्यूज. म्हणजे कोण कोणा बरोबर संबंद दवरता हाजें काही एक हेंच ना हातूंत. हांव तातूंत चड उलयना. पण वास्को आली ती अत्यंत दुर्दैवी घटना आसा. तातूंत भितर प्रायमरीली म्हाका दिसता थोडीशी सेन्सिटिविटी जी येवंक जाय ती सेन्सिटिविटी स्कुलांतल्या टिचरींक जर आयिल्ली थोडीशी जाल्यार हो विशय
थंयच्या थंयच सांपडटा जावचोच नासलो खरें म्हणजे. म्हणून ती सेन्सिटिविटी थोडी आसूंक जाय. पुलिशी कडच्यान आमी भरपूर प्रयत्न केला. म्हणजे खंयच्योच नॉर्मली 1-2 मॅटर म्हाका याद जाता, अंगणा शिरोडकार म्हणून हांगा मर्डर जाल्लो करसवाड्या एसीड मारून. ती केस हांव पर्सनली मॉनिटर करतालो. हांवें स्वता प्रत्येक फोन नंबर चॅक केलो जे लोकांचेर डावट आशिल्लो हांचे. सगळे आमी लायट डिटेक्टींग टेस्ट केले, सगळें केलें, पण दुर्दैवान ती केस क्रॅक जाली ना शेवट पर्यंत, कारण थोडेशें लक लागता. ह्या हातूनय केसीन व्हर्च्युअली पुलीस हॅज डन अ मासीव एक्सरसायज ऑफ ट्रायंग टू प्रत्येक लीड आमी सोदल्या, मनीस खंय खंय धाडून सोदल्या. अजून पर्यंत दुर्दैवान आमकां ती केस क्रॅक जावन ना. थोडेशें लक फॅक्टर लागल्यार जायतूय केस क्रॅक. प्रश्न हांगा आसा जो म्हाका दिसता एक गजाल अशी आतां पयर बाणावले मतदारसंघान खंय तरी एका जाग्यार एका चलयेचेर कोणे तरी कॉन्ट्रॅक्टरान कन्स्ट्रक्शन करणाऱ्यान हात धरलो आनी ताका ओडून व्हरपाचो प्रयत्न केलो. मागीर ताका सुरो बिरो हांगा लागलो बी म्हणून तो बोवाळ जाल्लो. म्हाका दिसता आमी वी हॅव टू ऑल्सो रियलायज दॅट मेनी ऑफ दीस इव्हेंट्स हॅपन फ्रॉम दीस पीपल हू वर्क इन गोवा but whose backgrounds have not been verified properly. Almost 40 to 50% of major crime, theft पासून murder, rape, हातून भितर हे अशे हांव सगळ्या मायग्रंटांक हे करना, पिन पॉयंट करना, पण अशे जे काही एलिमेंट्स हाडलेले आसता, पर्टिक्युलरली कन्स्ट्रक्शन अँड हाऊस वर्कर्स अँड कन्स्ट्रक्शन हाजेर सायटीचेर काम करणारे, तातूंत भितर इवन द मर्डर्स probably about 15-20 of them has taken place on the site of construction or where they stay. They have no link with the local population. पण त्या दिसा आमकां अशें लक्षांत आयलें की तांचे बॅकग्रावंड चॅक करनासतना आमी हाडटा तांकां काम दितात. ते गॅलेक्सी हें चोरलें थंय तशेंच आशिल्लें. ताजेर काम केल्ल्या लोकांच्याच संदर्भान डावट आसा आनी वी आर ट्रायंग टू ट्रॅक देम डावन. पण एक गजाल आमकां तकलेन धरची पडटली की शेवटी बरोच क्रायम हो आमी जे डेव्हलपमेंट सोदता पळय त्या डेव्हलपमेंटा बरोबरूय लिंक्ड आसता. No, no, I'm not saying about this development and other things and the crime of some consent by because of promises made for marriage, etc. I'm more worried about these little children. भुरग्यांच्या संदर्भात स्पीकर सर हांव एक गॅरंटी दिता, ज्यो कितें करपाच्यो सुचना सुद्दां म्हाका केल्या जाता. तुम्ही त्यो बसी दिल्यात काय ना शाळांक? हां, शाळांक बसी दिल्या काय ना? हय, भितर लेडी अटेंडंट दवरात. ते शाळेचे दादले दवरूं नाका. म्हाका भंय आसा की लेटी अटेंडंट दवरीत जाल्यार मागीर ते ड्रायव्हराकूय सांबाळचो पडटलो. Finally, there will be no end to it. So basically, I'm worried about the little children. The solution is one very simple thing. तो कंडक्टर आणि ड्रायव्हर दवरता पळय ताका ताजे बॅकग्रावंड चॅक करण्याची गरज आसा. तो सोरो मारता काय चॅक करण्याची गरज आसा. न्हय, हांव हें सांगता कारण पयर एक्सिडेंट जाला हातून आमकां संशय आसा. आय डोंट नो, आय कांट कन्फर्म इट. संशय आसा की प्रोबेबली द ड्रायव्हर हांगा जाल्लो तो ड्रायव्हर हॅड अ ड्रिंक ऑर टू. सो वी द स्कूल मॅनेजमेंट हू keeps the person has to ensure that good people are selected with character. कारण भुरगीं आमी तांचे कडेन येता त्यामुळे ह्या बाबतीत मातशी प्रिकॉशन घेण्याची गरज आहा. प्रत्येक जाग्यार सरकार खंय वतले? नाजाल्यार आमकां संवय जाला मायबाप सरकार. ते तशें मायबाप सरकार प्रत्येक जाग्यार वचूंक शकना. इट कॅनॉट वी कॅन क्रिएट अ जनरल एटमॉस्फियर ऑफ सेक्युरिटी वीच वी आर ट्रायंग. श्री विश्वजीत राणे. Like to bring to the knowledge of Honorable Chief Minister, there are two questions. One is 6B, which is a postponed star question, and I had also asked question 5A. Now, if you look at these figures, we don't want to debate on the rise. We know that crime is happening in Goa for the last 2-3 years, 4 years, and it's remaining at the same level, plus minus few cases. I want to know from the Honorable Chief Minister, just now we mentioned, I want to come on that on the second, since I have also asked a question, I may be entitled to ask 3 supplementaries on that.